नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आनी दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। इंटरनेट केबल ऑपरेटरांकूय हायकोर्टाचो धपको लायटीच्या खांब्यावेले बेकायदेशीर केबल कापपाच्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार। दिवचले गोय महाराष्ट्र सीमेचेर बेकायदेशीर रस्त्यांचे बांदकाम पंचायत मंडळान रस्त्याची केली पळोवणी रस्त्याविशीं कांयच कल्पना ना खर कारवाय करपाची सरपंचाची मागणी। मोती दोंगरावेल्या झोपड्यांचे त्याच वाठारात पुनर्वसन करपाचो सरकाराचो यत्न पुनर्वसना खातीर समितीची नेमणूक आखे कोमुदिदेचो झोपड्यांच्या पुनर्वसनाक तर विरोध। फक्त 3 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर टिका विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटात सरकाराची चल्ले हुकुमशाय फक्त वावराक वावर म्हणून अधिवेशन विजयाची टिका। सोऱ्याच्या गुळेत मुंबईच्या पर्यटकांनी एका गाडयेक दिलो धपको म्हापशेची घडणूक पर्यटक अँथनी मारियान कार्दोजोक म्हापशे पुलिशेन केली अटक। आणि गोंयांत मराठी भाषेचेर जावपी अन्याय करात पयस दिल्लीत जाल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात घेतलो थाराव। आता खबरो विस्तारान वीज खात्याचे लायटीच्या खांब्यावेले बेकायदेशीर केबल कातरपाची कारवाय चालू आसा। हे कारवाये आड इंटरनेट केबल ऑपरेटर स्थगिती खातीर हायकोर्टात गेल्ले मात हायकोर्टाचे हे कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार। वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वीज खात्यान पुराय गोंयांतले लायटीच्या खांब्यावेले बेकायदेशीर इंटरनेट आणि टीव्ही केबल कापपाची मोहीम हातात घेतल्या। हे कारवाये आड पयलीं टीव्ही केबल ऑपरेटर हायकोर्टात गेल्ले मात कोर्टान थाकाय दिवपाक न्हयकार दिल्लो। सोमारा इंटरनेट केबल ऑपरेटरांचे याचिकेचेर निवाडो दितना वीज खात्याचे कारवायेक स्थगिती दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल। तो सिनियर लॉयर एक्स जज ऑफ कलकत्ता हायकोर्ट मिस्टर तपन सेन म्हणून आणि हांगा गोंयांक लागून न्याय कामां तारल्यो आनी आमचो एजी आनी दीप शिरोडकर आसलो तांणी आमचेर बेजिकली स्टे आतां केबल कटिंगाचेर स्टे घालपाचें म्हणून कांय ना आनी आतां आमी तें सगळें क्लियर करपाची हें केलां। सो पण ते मॅटर सबज्युडिस आसा म्हणटात। सबज्युडिस आसा म्हणूनच आज सांगलें आमी सबज्युडिसाचेर स्टे घेवंक जाय म्हणजे कोर्टान वचून घातले की तुवें कांय करप ना तुम्ही गेल्या कित्याक आमी कट करता म्हणून तुम्ही गेल्ले न्ही तुम्ही थंयच्यान स्टे हाडूंक जाय नाल्यार इंजंक्शन हाडूंक जाय दॅट इज वॉट बट आमी लिगल ओपिनियन आमकां दिला की वी कॅन कट वॉटेवर। पण सध्या आता सर पळोवपाक गेल्यार आता म्हणून ताणें आर्ग्यू ते स्टे आनी हाकाच लागून आर्ग्यू करतालो ताका आर्ग्यू ताणें करूंक ना न्ही आर्ग्यू ओके मग कित्याक आर्ग्यू करूंक करपाचें न्ही आर्ग्यू कितें म्हणटा तुम्ही ते पेनल्टी घातलेली कोणी तरी भरपाक कोण पेनल्टी काय भरूंक ना आनी कोणें लायसन्स फी सुद्दां फारीक करूंक ना फॉर्माची फी सुद्दां फारीक करूंक ना मागीर एक्शन घेतलो तुम्ही आता सेक्शन दिला मरे तांकां दिला मरे तांकां 3.5 कोटी आनी कितले चालू आहा थोड्यांक डिपेंड अपॉन व्हडल्या तांकां दिल्या आनी पेनल्टी घातल्या ताणें लायसन्स फी 5 वर्सांची भरूंक जाय प्लस कंपन्सेशन कितें कितें प्रॉब्लेम केला तांचे भरपाक आनी सेपरेट पेनल्टी घातल्या काडूंक ना म्हणून आज पर्यंत अजून भरूंक ना अजून कांयच भरूंक आनी ताका 15 दीस दिले आमी ना जाल्यार आमी ते लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे ते हें करता न्ही तांचे कडल्यान तांचेर घालचें आनी रिव्यू काडचें पडटा सगळे सुशेगाद आनी ते पयशे भरनासतना चलप आनी ती कंपनी आपली न्ही दुसरी कंपनी काडप एकटो तर आहा तो आपल्या नांवार कांयच करना तो सगळे अशे टेक करून दवरला ताणें आनी कोणाक उलोवपाक हाडटा तो दुसरे कंपनीज केल्ल्या मनशाक तांचे आमी वी आर टेकिंग इट सिरियसली तांकांय आमी विचारपाचें आयच्यान तुमची सारकी परत एक्शन स्टार्ट जातली म्हणटा आजच्यान स्टार्ट जावपूच जाय जातलीच 100% वी आर टेकिंग वी क्लियरिंग थोडे तर आमकां करचेच पडटलें बिकॉज हायकोर्टान तांकां दिले न्ही आमी तांकां दिले सगळें करपाक ते पयशेय भरना ते हेय काडना कशें जातलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फक्त 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकार लोकशायेचो खून करता म्हणून विरोधकांची टिका। सरकाराची हुकुमशाही चल्ल्या म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो। विजय म्हणटात सरकार फक्त अधिवेशनाच्या नांवान वावर काडटा।
फाटले शियाळी अधिवेशन फकत 2 दिसांचे दवरिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका केली. मात मार्चातले अर्थसंकल्पी अधिवेशन व्हडले आसतले म्हूण सभापतीन आश्वासन दिल्ले म्हूण युरी उलयलो. मात आता ते 24 ते 26 मार्च अशे 3 दिसूच जातले. हो लोकशाहीचो खून, सावंत सरकाराची हुकुमशाही म्हूण युरीन टिका केली. The decision of the government and the speaker to summon the assembly for 3 days on the 24th, 25th and 26th is basically murder of democracy. अनेक ह्या 3 दिसांनी हे सेशन कालच्या दिसाक अनाउन्स केले इरोड्स डेमोक्रेसी कंप्लीटली. आमी जेन्ना बोवाळ केलो एज ऑपोजिशन की हे सेशनाक म्हाका दिसता मुखार दीस आमकां जाय म्हणून चड दीस जाय, त्या वेळार स्पिकरान लास्ट सेशनाक सांगलेलें की दीस मायज मार्चाच्या म्हयन्याक जातले म्हणून. पूण दूख म्हाका जाता आज हो डिक्टेटोरियल सालाजाराचो सरकार ज्या पद्दतीन बिलां हाडपाचो प्रयत्न करता, डिस्कशन बंद करपाचे प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाक टार्गेट करता, एक्टिविस्टाक टार्गेट करता. दिस इज बेसिकली अ डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दीस प्रमोद सावंत. 3 दिसांचे अधिवेशन म्हळ्यार सरकार फकत वावराक वावर काडपाक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाची टिका. 3 दिसांचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाचो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता. म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. ह्या असेंब्लीन सरकार बजेट प्रेजेंट करपाचें आहा. तातूंत सरकाराच्यो ह्या वर्साच्यो प्रायोरिटीज कितें त्यो कळटल्यो आनी जे प्रश्न आहात लोकांच्या मनान जे आमी ऑपोजिशनान काडूंक जाय ताचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. हे इतले प्रश्न, इतले इश्यूज, कॅश फॉर जॉब, लँड ग्रॅब, हे भरपूर इश्यूज आहात आनी जे आतां डिवेलॉपमेंट जाता जो डिवेलॉपमेंट इज नॉट बाय कन्सेंट, हें जें सगळें जाता हाजी उत्तरां 3 दिसान मेळूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. ताजे खातीर ही न्यूज जाता. पूण सरकार उत्तरां दिवंक सोदना. सरकार आपले नंबराची दादागिरीन बुलडोज करूंक सोदता लेजिस्लेटीव एजेंडा. हें म्हाका दिसता लोकशाहीची हत्या. ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशाहीन ऑपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता. कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना हें सिद्ध जाल्लें आहा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की असली 3 दिसांची सेशनां घेवप, बजेट तातूंतूच प्रेजेंट करप, तातूंतूच आमचो गव्हर्नन्स एड्रेसाचे रिप्लाय आहा ती घेवप आनी सगळें फास्ट करून गुंडाळून सोडप. हें एक क्लियर सिग्नल की ह्या सरकाराक लायकी ना राज्य करपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचले लाटांबारसे पंचायत वाठारांतल्या लाडफे गांवांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमोडगांवा मेरेन जोडपी बेकायदेशीर डांबरी रस्त्याचें बांदकाम केलां. हे रस्त्या विशीं थळाव्यांक तशेंच लाटंबारसे पंचायतीक कसलीच कल्पना ना अशें सरपंच डॉक्टर रामा गांवकारान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. दिवचले लाटंबारसे पंचायत क्षेत्रातल्या लाडफे गावांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमोडगांवा मेरेन जोडपी बेकायदेशीर रस्त्याचें बांदकाम केलां. ह्या रस्त्याची रुंदाय सुमार 8 मीटर आसा. 5 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो गोंयच्या लाडफे आनी महाराष्ट्रांतल्यान आमोडगांवाक जोडटा. ह्या रस्त्याक उपजिल्लोधिकाऱ्यान स्टे दिवन लेगीत ह्या रस्त्याचें बांदकाम केलां अशें सरपंच डॉक्टर रामा गांवकर सांगता. ह्या रस्त्या विशीं पंचायतीक कांयच कल्पना ना. लाटंबारसे पंचायत क्षेत्रात बेकायदेशीर बांदकाम खोपून घेवचें ना, देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी सरपंचान केला. तशेंच ह्या रस्त्याचो मुद्दो ग्रामसभेत मांडिल्लो अशें थळावो नागरीक कृष्णराव राणे हांणी सांगलें. आयज आमी लाटंबारसे आनी महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीर आसा. मेन येवचें कारण म्हटल्यार हांगासर आमचे जे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी आमच्या कडेन विचारणा केली की इतलो व्हडलो आयज हो एक व्हडलो हायवे जाल्लो आसा लाडफे आनी आमाड गांवां ह्या 2 गांवांच्या मदीं
तेजे आमच्याकडे कितें परमिशन कितें घेतला हे आमच्या ग्रामस्थांनी विचारणा केल्ली. त्या कारणान आमकां हांगासर येवन आनी तशेंच आमचे मिडिया आसा तेंच्यांनी आमच्या निर्देशनाक हाडले की इतलो व्हडलो रोड जायत आसा तुमच्या पंचायती आनी पंचायत एरिया आनी बॉर्डरीर महाराष्ट्रा बॉर्डरीर हेच्या मदीं तेन्ना तुमच्याकडे कितें परमिशन कितें तेंच्यांनी घेतल्या काय. फाटीं आमच्याकडे हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आनी ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून. पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां म्हाका आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना. त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा. पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगासर नजर पडना इतलो हांगासर कंपाउंड बांदलेलो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासून म्हणजे आमचे नजरेक तो कंपाउंड खंय सोंपला तो दिसना इतले आनी फूल जो रोड केल्लो आसा तेजो जर समज आयज हे पंचायतीचो आनी सरकाराचो तेंच्यांनी कितलोसोच जो रेव्हेन्यू आसा तो हांगासर हे जाल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा आमची ही गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर आसा मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता. सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी जर समज हो रस्तो हांगा मेन म्हणजे हांगासर तांकां चॅकपोस्ट घालपाची गरज पडटली आनी तेज्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. ह्या फावटी इतलो व्हडल्या प्रमाणात हय रस्तो हांगासर जाल्लो आहा तो पळोवन अशें दिसता की नक्की सरकाराक किंवा आनी कोणाक कितें करपाचें आहा. महाराष्ट्रासून बाँड्री जॉईन जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्याकाय खबर ना RTO खबर आहा ना एक्सायज डिपार्टमेंटाक खबर आहा ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना पोलीस स्टेशनाक खबर ना. अरे नक्की चल्लें कितें कोणाच्या भलायकी खातीर हो रस्तो केलो आता काय कोणाक तरी अशा व्यक्तींका हांगासर हाडून बसोवपाचे आहा का जे दिल्लीकार आहात भायले आहात इतके मोठे नेचर कितकेशेच नेचर वे आहात ते बंद केल्ले आहात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सोऱ्याचे गुहेत घाटकोपर मुंबईच्या पर्यटकान एका गाडयेक धपको दिवन पळ काडपाचो यत्न केलो. ही घडणूक आयतारा रातच्या वेळार घडली. म्हापशा पोलिसांनी पर्यटक एंथनी मारियान कार्दोजाक अटक करून ताचे अल्कोहोलिक टेस्ट केले तेन्ना 186% मेळ्ळे. उपरांत ताची गाडी लेगीत पोलिसांनी ताब्यात घेतली. हो पर्यटक गोंयच्या साहेबाचे दर्शन घेवपाक गोंयांत आयिल्लो अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. आप बना करो आप बना करो बना करो आप बना करो बना करो बना करो बना ऊपर थे ऊपर हळे आलो थे दोन चार कोणे मारून येला बाबा साहेब कोण तुझा परत అవును गाडी चलता पियाला गाडी मारून कोणचे मारले मारून अरे तो गाडी साहेब कोण तुझा कोण साहेब तुझा डिवायडरच्या वर आम्ही ते दुकान बंद करून आम्ही इतलो घरा आणि त्यांना आम्ही ते ओल्ड मिस्टडी पडे आम्ही ते लोक भरलेले पहिले आम्ही वॉल्स मारून फक्त नेले आणि हांव गाडीन भितर गेले ते पळोवपाक कितें सोराची बॉटल कितें मेळटा कित्याक तो भायर आसलो तो एकटो भायलो तो खूब टायट आसलो आणि मागीर आमी आयकलो ते मेलबर्नचे पॉलू ट्रॅव्हलरचे घरा फुडें ते कोणाची गाडी नो एंट्री आसले तेजेर गाडी येवन ठोकले आणि मागीर आमी येयला हांगासर चॅक करपाक आनी मेलबर्न कोणाक भुरगे धाडले आमकां आनी ते दाखयले आमकां ही गाडी आसा आनी आमकां ती तेजी एक व्हील कॅप गावलो
ते वायट MH गाडी म्हणून आनी ती गाडी आतां ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन ते दोनी टायर फ्लॅट आसा आनी ती गाडी बी थंय आसा. हांव गाडयेन भितर सरलो पळोवपाक कितें बाटली कितें मेळटलो, सुराची बाटली कितें, म्हाका फक्त उदकाची बाटली घालो. पूण तो चेडो खंय ना हांगा आसा, तो हिंदी उलयता, मेलबोचे चेडो कोण तो कामाक आहा, तो सांगता ते 4 जाण आसलो गाडयेन. आतां पळयलें जाल्यार आमी गेले तेन्ना गाडी मेळ्ळी आमकां तेन्ना एकूच आसलो पूण भायर, आनी तो सारको टायट आसलो. आनी मागीर हांव गाडयेन भितर आसतना तेन्ना पब्लीक भायर आसलो, तांकां पब्लिकान ताका सोडून दिले बसपाक, खंय गेले कोणाना. आतां ते खंय गेले पुलीस सोदता घेना नको, पूण आतां ती पावला हांगसर मेळूंक ना. आतां पालूचे फुडें एक गाडी आसा ते मारले आनी हो गाडी हांगा आसा तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी तेजी हाफकॅप हांगा आसा, तेजी मारली सायडीक मारली, नो एंट्री आसा पालूचे बिल्डिंगाचे फुडें, हांगा नो एंट्री. ती नेला गाडयेन मारली. आतां कितें ती गाडी ते ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी दोनी फुडले टायर फुटलेले आहात, कंप्लीट ड्रंक आहात. गोंयांत मराठी भाशेचेर जावपी अन्याय पयस करचो म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात थाराव संमत जाला. गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक करप अन्यायकारक आसा, तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळप गरजेचें. गोंयांत मराठी भाशेचेर अन्याय जाता असो मुद्दो दिल्लीत चलपी 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुखार आयलो. गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक केल्ल्यान मराठी भाशेचेर अन्याय जाता, तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळपाक जाय. गोंयांत मराठी भाशा वयलो अन्याय पयस करपाचो थाराव 98व्या मराठी भाषा संमेलनात केंद्र सरकाराक दिला. 11वा गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद आहे. एकांगी निर्णयाने होणारी हानी ही केवळ मराठी भाषेची नसून ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरेल अशी भावना हे 98वे अखिल भारतीय मराठी संमेलन व्यक्त करत आहे. आणि याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी हे 98वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक नेवरेच्या लोकांनी खर विरोध केला. तशेंच खाजन शेतांच्या विशयावयल्यान थळावे लोक आणि मानस धनियांमदीं बाचाबाची जाली. पळत पुराय बातमी. नेवरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. पंचायत मंडळानूय थळाव्या लोकांचे मागणेक तेको दिवन रेल्वे स्टेशनाक विरोध केलो. इतलो लागीं आमचो करमयेश रेल्वे स्टेशन आसा, 6.1 किलोमिटर सारको. समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमिटर आयल्यान आसा आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा. सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून आनी तेकाच लागून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी जो विरोध केल्लो आसा, सगळे आनी पंचायत बॉडीनी विरोध केल्लो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले जशें सीएमान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून. आनी आमी दोनूय पंचायत, आदित्य मंडळ पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा. रेजोल्युशन आमी मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जें आसा तें सीएमाकूय गेल्लें आसा. ऑलरेडी एक स्टेशन आसा, इतलें लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना. इतलीं शेतां आसा, शेतां करता, शेतां बेश्टी ना ती, लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची. आमी सगळे आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा. मानशेच्या उदकाक लागून खाजन शेतां पिड्ड्यार जातात. ह्या विशयावयल्यान आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. हो विशय घेवन परतून एक फावट मामलेदारा फुड्यान वचून तो जाग्यार घालपाचें आश्वासन आमदार विरेश बोरकारान शेतकारांक दिलें. कशें आसा, जेन्ना आमी सगळे शेतकार जे रोयता ते शेतकार सगळे म्हाजे फुड्यान येयले, हांवें तांकां सांगलें की आमी या मामलेदारा कडेन. आनी तेंचो एक डिमांड आसलो शेतकारांचो, जे रोयता ते शेतकारांचो डिमांड आसलो की ह्यो ज्यो मानश्यो आसा ह्यो घांडोवपाच्यो. कारण आतां तुमी पळयलां आसतलें उदक सगळें येता, मानश्यो फोडटा, खंय ना खंय मानशांचें उदक घेता. सो हो जो इशू आसा हो कंटिन्यूस कितलींशीं वर्सां 20-25 वर्सां हें चालूच आसा. आनी तेकाच लागून आमी हो जो इशू हायलायट करपा लागून मामलेदारा फुड्यान गेले आनी मामलेदाराक सांगलें. आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले, आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी सांगलें मामलेदारा कडेन बसून तुमी उलया म्हणून. तर आमी सगळे शेतकारांक अरावंड 18 शेतकार जे हांगा शेत रोयता ते शेतकार तेन्ना प्रेजेंट आसले, अलॉंग वीथ बाकीचे जो कमिटीचो चेअरमॅन आसा तोय प्रेजेंट आसलो. आनी मामलेदाराक एक ऑप्शन दिल्लो की समज तुमी घांडयता जाल्यार तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान रिटर्न दिया आनी मेंबरांचे म्हटल्यार ते जो रिप्रेजेंट करता, बॉडी रिप्रेजेंट करता त्या मेंबरांचे
लेटर तुमी दिया म्हणून सगळ्यांचे एक एकट्याचे लेटर दिया की आमी एक हाडूंक सोदता म्हणून कित्याक फाल्यां नाकारले जाल्यार आपणाचेर येतले म्हणून ताका लागून तुमचे लेटर जे आसा ते जो एफिडेविट आसा ती मारून तुमी दिया म्हणून नोटरी करून दिया म्हणून सांगलेले आनी तेन्ना सांगून आमी येयले आनी शेतकारांनी रेडी जाल्ले शेतकार आपणाच्या सायडीच्यान रिटर्न दिवपाक रेडी जाल्ले शेतकारांनी ऑलरेडी आपणाचे दिल्ले पण कमिटी मेंबर खंय ना खंय फाटीं सरले आनी मागीर ते जावपाक शकूंक ना आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेजे नंतर पावणी जाली कित्याक एज पर रूल डायरेक्ट आपूण कॅन्सील करपाक शकना हो जो आन्सर आसा हो मामलेदारा कडेन येयल्लो आनी तेका लागून खंय ना खंय पावणी जावन आयज तुमी पळयता आसतले शेतां आयज बुडल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देशाच्या हेर राज्यांचे तुळनेत फास्टॅग न्याय निवाड्यांच्या बाबतीत गोंय बरेच फाटी आसा. गोंयात फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्ट एकूच आसा. ल्हान राज्य असूनय गोंय न्यायालयीन कार्यक्षमतेत समान आकाराच्या हेर राज्यांच्या तुळनेत बरेच फाटी आसा. पळयात पुराय बातमी. न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करपा खातीर केंद्रान फास्टॅग कोर्ट आणि फास्टॅग स्पेशल कोर्ट स्थापन केल्यात. पूण गोंयांत मात फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो एकूच कोर्ट आसा. पूण स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मात एकूय ना. ल्हान राज्यांचो विचार केलो जाल्यार मेघालयांत 5 फास्टॅग कोर्ट आसात. दुसरे वटेन गोंया परस उणी लोकसंख्या आशिल्ल्या मिझोरामातूय 3 फास्टॅग कोर्ट आसात जाल्यार त्रिपुरात 3 फास्टॅग कोर्ट आणि 1 पॉक्सो न्यायालय आसा. तेच बरोबर संघराज्य प्रदेश आशिल्ल्या पॉंडिचेरीतूय 1 पॉक्सो न्यायालय आसा. देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फास्टॅग कोर्टांनी आता मेरेन 2,99,624 केशी हाताळ्यात. स्थापनेसंग गोयच्या फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्टान आता मेरेन फक्त 95 केशी हाताळ्यात. हातून फास्टॅग कोर्टान 61 जाल्यार पॉक्सो कोर्टान 34 केशी हाताळ्यात. दुसरे वटेन मेघालयान 647 आणि त्रिपुरान 438 केशी हाताळून बरी कार्यक्षमता दाखयल्या. तशेंच 218 फास्टॅग कोर्ट आणि 74 पॉक्सो न्यायालय आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशान आता मेरेन 82,661 केसी हातावेगळ्यो केल्यात. जाल्यार 101 फास्टॅग कोर्ट आशिल्ल्या महाराष्ट्र आणि 45 फास्टॅग कोर्ट आशिल्ल्या राजस्थानात न्यायदानाचे बाबतीत बरी कामगिरी करून दाखयल्या. न्यायदानाची प्रक्रिया फास्ट करपा खातीर भारत सरकारान 2019 स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्ट तशेंच पॉक्सो कोर्टाची स्थापना केल्ली आनी हेजो उद्देश असो आशिल्लो की जे पेंडींग ज्यो केसीस आसात त्यो खंय तरी फास्ट ट्रॅक करून बेगीन हाताळपा खातीर ह्या कोर्टाची स्थापना केल्ली. जाल्यार देशभरान समज आमी पळयलें जाल्यार आतां पर्यंत ह्या कोर्टाच्या अंतर्गत 2,99,624 केसी सुमार हाताळलेले आसात. पूण तितूंतल्यो फक्त गोंयान 95 केसी हाताळलेले आसात. आनी समज आमी बारीक राज्यां कडेन गोंयची तुलना केली जी बाकीची बारीक राज्यां आसात भारत देशांतली तेतून समज आमी गोंयची तुलना केली जाल्यार मणिपूर जे आसा मणिपूर 172 केसी हाताळलेले आसात. मेघालयान 647 केसी सुमार हाताळलेले आसात. मिझोराम 242 केसी हाताळलेले आसात. नागालँड 68 केसीस हाताळलेले आसात. तशेंच त्रिपुरा 438 केसी हाताळलेले आसात. जाल्यार ह्या आंकड्यांनी आमकां कळटा की गोंयची जी रेट आसा गोंय जें आसा तें खूब कमी अशें आसा. केंद्र सरकारान हे जे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसा ते 2026 मार्च मेरेन तेजी मुदत वाड दिल्ली आसा. जाल्यार हेका लागून केंद्र सरकारान टोटल 1,952.23 कोटी सुमार बजेट मंजूर केल्लें आसा आनी तातूंतले 1,207 कोटी जे आसा ते निर्भया निधींतल्यान तांकां उपलब्ध करून दिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आदारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोंयांत युरेशियन उदमाजराची नवी प्रजात सापडिल्ली. मात फाटले कांय दिसां पयलीं साकवड्या एका रस्ते अपघातात ह्या उदमाजराक दुर्दैवी मरण आयलें. पळया स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची हुदां जाका पाणमाजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड वॉटर आनी दुसरें स्मूथ कोटेड वॉटर. मात हालींच गोंयांत 3रे दुर्मीळ जातीचे हूद सापडले जाका युरेशियन वॉटर अशें म्हणटात. मात दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हे जे 3रे दुर्मीळ हूद सापडले ते दुर्दैवान रस्ते अपघातात मरण पावले. जेन्ना हे रेस्क्यू जालें रेस्क्यू जालें म्हणजे कितें जालें की आमकां सादारण रातचो 3 सुमार कॉल आयलो की आमकां रस्त्यार हांगा एक उद अशें इंजर्ड मेळ्ळा. सो हांवें म्हणलें आतां रातच्या टायमार आत्तां येवन आमी कितें ट्रिटमेंट कितें करप हें जाता. सो तांणी म्हणलें की ते जगतले कशें दिसना सकाळ पर्यंत पळोवया अशें म्हणून मागीर सकाळीं आमी गेले थंय आनी ते रेस्क्यू केले. आमी लोकल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमी ताका ट्रिटमेंटा व्हरता आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक ट्राय केलो. सो इट वॉज व्हेरी बॅडली इंजर्ड सिरियसली इंजर्ड आसले. इनर म्हणजे ताका इंटर्नल ब्लिडींग आशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमचो नॉर्मल प्रोसिजर जो आसता तातूंत भितर आमी केलें की ताजो फोटो काडप ताजी सायज वेट
किंवा ताजे वेगळे वेगळे जे बॉडी पार्ट्स आसा ताजो फोटो काडले आनी आमकां कितें जालें की स्मूथ कोटेड वॉटर जे आसता हे खूब व्हडले सायजीचे आसता आनी तेच जर तुमी पळयलें की स्मॉल क्लाउड हे सामके बारीक म्हणजे काटांदर किंवा कळुनीर ह्या सायजीचे आसता. सो दीस वॉज समवेअर मिडल की अशें आमकां केन्नाच मेळूना की फ्रेश वॉटर उदकान किंवा न्हंयेन मेळ्ळा किंवा स्ट्रिमान भितर आनी ताजी सायज मात्र मोठी आशिल्ली, वजनूय चड आशिल्लें. सो आमकां ती एक क्युरियोसिटी जाली की बाबा हे कसली वेगळी जात किंवा शेपडी जी आसा ही स्मूथ कोटेड वॉटराची फ्लॅट आसता आनी स्मॉल क्लाउड वॉटराची ही गोल आसता. सो हाजी सायज आशिल्ली स्मूथ कोटेड वॉटराची मातशी म्हणजे सामकें व्हडलें न्ही आनी शेपडी बी मात्र गोल आशिल्ली. सो मातशें कन्फ्युजन जालें. सो आमी वॉटर्सांचेर रिसर्च करता, तांकां फोटो धाडले, तांकांय मागीर हें जालो की अशें कशें जावं शकता. सो दे सेंड द फोटोज टू सामकें म्हणजे इंटरनॅशनली जे वॉटर्सांचेर काम करता तांकां फोटो पावले एंड दे कन्फर्म दॅट दीस इज अ युरेशियन वॉटर, दीस इज अ थर्ड स्पिशीज. भारतान त्या थर्ड स्पिशीची रिकॉर्ड आसा, खंय खंय आसा, इवन सगळी कडेन जाल्लो आसा. पूण गोंयान आतां पर्यंत केन्नाच म्हणजे वॉटर्सांचेर जेणी स्टडीज केल्या, कॅमेरा ट्रॅपिंग केला सगळ्या रिवर्सांचेर, तरी सुद्दां आजून पर्यंत ताजो रिकॉर्ड कोणाक मेळुनाशिल्लो. सो ऑल द इंटरनॅशनल वॉटर कम्युनिटी जी आसा दे वर ऑल्सो हॅपिली शॉक्ड. म्हणजे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जॉन हेल्मेट कास्ता म्हणटा गेले हेल्मेट न्हू स्टायल ती मुगेली. राव रे तुगे टीबी ट्रीटमेंट चालू आसलो ना रे. हांवें 2 आठवड्यां वखद गेली मरे, म्हजी फोगली गायब, आतां फिट एंड फायन. अशें एक काम कर म्हाका, एक मिरची, कडक पाव आनी फुडी चाव घेवन यो. कितें अद्याचू तुवें तेंच केलें न्हू. म्हणजे अरे पापिया, 6 म्हयन्या ट्रीटमेंट तुवें 2 आठवड्यांनी बंद केलो. अरे टीबीची चांचणी फुकट, ट्रीटमेंट फुकट, वखदां फुकट. त्या भायर सरकार दर म्हयन्या मजत दिता ती वेगळी, तरी आसतना अशें कित्याक करता. आनी तुमी याद दवराय, हो टीबीचो ट्रीटमेंट पुराय घेयना जाल्यार हो ड्रग रेजिस्टंट टीबी रोग आय एम बॅक म्हूण उत्तून येवपाक शकता. देखून फूल 6 म्हयन्याकूच कंप्लीट कराय. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. टीबी सारख्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चांचणी, फुकट वखदांचो सार. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा
ती न्यायालयात आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता. तर आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन. मोती दोंगरार ज्यो झोपड्यो आसात त्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो आसा आनी थंय जे पुनर्वसन करपाक जाय ताच्या खातीर सरकारान एक जागोय थारायल्लो आसा आनी त्याच जाग्याचेर पुनर्वसन करप असो सरकारान एक निर्णय घेवन हे खातीर एक समिती स्थापन केल्या. पूण आखे कोमुनिदाद जी आसा ते कोमुनिटीचो ह्या पुनर्वसनाक विरोध आसा आनी तांच्या कोतान ती जी जमीन आहा ती तांकां परत येयल्ली जाय. सुमार 23,800 चौखण मिटराचेर हे पुनर्वसन करचे अशे तरेची मागणी जी आसा ती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केल्ली. ते दिश्टीन एक अदमासपत्रक तयार करून पुनर्वसनाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण अजून पासून हे पुनर्वसन जाल्लें ना आनी आतां परतून सरकारान हे पुनर्वसन करचे अशे तरेचो निर्णय घेवन एक समिती स्थापन केल्ली आसा. ताकाय आतां परत आखे कोमुनिदादीन विरोध केल्लो आसा आनी थंयचे जे लोक सांगतात, थंय जे ज्या झोपडपट्ट्यांनी रावतात लोक ते सांगतात की इतली वर्सां 1984 सावन आमी हांगाच रावतात, ताका लागून सरकारान आमचें पुनर्वसन हांगाच करचें अशी तरेची मागणी केल्ली आसा. पूण खरें जर पळोवपाक गेले जाल्यार 13,000 सुमार जी चौखण मिटर जी जमीन आहा ती कोमुनिदादची आनी 10,000 चौखण मिटर ही खाजगी जमीन आसा आनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात ही झोपडपट्टी आसा. ताका लागून हे झोपडपट्ट्याचें पुनर्वसन करप खंय हो मुळात प्रस्न आसा. सो सरकार ह्या लोकांचें पुनर्वसन खंय करता तें पळोवचें पडटलें. सविस्तर हो जो रिपोर्ट आहा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. सुशांत सरान आमकां म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा. फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सोऱ्याच्या गुळेत घाटकोपर मुंबयच्या पर्यटकान काल म्हापसान सामको धुमाकूळ घातलेलो. ताणें सोरो इतलो पियालो की ताका सादी गाडी सुद्दां चलोवपाक येनासली. तेणें गाडी चलयतना खुबश्या गाडयांक जो धक्को दिलेलो आसा आनी ती तशीच लोकांनी ताका आडोवपाचो यत्न केलो. मात तो कसो रावनासता तेणें वचून मागीर डिवायडराचेर धक्को दिलो. तेन्ना ताका लोकांनी धरलो आनी पुलिसा कडेन दिलो. उपरांत तेन्ना तेजी जेन्ना सोऱ्याची चांचणी केली तेन्ना ती 186% मेळिल्ली आसा. ही जी बातमी तुमी पुराय CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत. तर दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचले लायटर बस हे पंचायत वाठारांतल्यान लाडफे गांवांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमरगांवा मेरेन जोडपी बेकायदेशीर रस्तो आतां बांदलेलो आसा आनी ह्यो रस्तो बांदतना पंचायतीक कांयच खबर ना अशें थंयचो सरपंच डॉ. रामा गांवकर हांणी सांगलेलें आसा. आनी तशेंच तेजें म्हणणें आसा की हो रस्तो करतना आपल्या कडल्यान कसलीच परमिशन घेवना आनी हाची कोणाक सांगूंकूय ना. सो तेणी अशें म्हटलां की आमी खंयच्योच बेकायदेशीर ज्यो घडणुको आहा त्यो आमी खपोवन घेवचे ना म्हूण सांगलें. हेची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आयज मंत्री राणे आनी आयज हॉस्पिटलांत विजीट केली. नॉर्थ गोवा हॉस्पिटलांत ताणें विजीट केली तेन्ना तेणें 3 जाणांक सस्पेंड केल्लेले आसा. ताचें अशें म्हणणें आसा की एम्बुलन्सी वेळार नासून ताका अशी कागाळ येयल्लेली थळ्या वेळार आमदारान केल्लेली. उपरांत ताणें थंयचो एम्बुलन्सीचो इंचार्ज आनी प्लस तेजे 2 ड्रायव्हर आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आसा. ही बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. तशेंच आनी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार येता त्या मार्च 24 ते 26 मेरेन गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जावपाचें आसा. मात फकत 3 दिसाचें अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकार लोकशायेचो खून करता अशी विरोधकांनी टिका केल्ली आसा. देखून सरकारची हुकुमशाय चल्ल्या म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमावाचें म्हणणें आसा. तशेंच सरकार फकत अधिवेशनाच्या नांवान वावर काडटा अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हणिल्लें आसा. फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सध्या गोंयान वीज खात्यान पुराय गोंयभर जे इंटरनेट केबल बेकायदेशीर इंटरनेट केबल तशेंच टी व्ही केबल आसा ते कापपाची मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या कारवाये आड पयलीं जे आसा ते टी व्ही केबल ऑपरेटर उच्च न्यायालयांत गेल्ले, मात कोर्टान तांकां थाकाय दिवपाक जो आसा तो न्हयकार दिल्लो. त्या उपरांत आयच्या दिसाक इंटरनेट केबल ऑपरेटरांचेर जी याचिका जाल्ली ताचोय निवाडो जो आसा दितना वीज खात्यान जी ही कारवाय सुरवात केल्या ती कारवाय चालूच दवरची अशें तांकां ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा. तेन्ना सध्या तांची आजी जी फुडली अपडेट आसा ती आमी तुमकां दितलीच, तर ही सविस्तर बातमी तुमकां आमच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर दितीन आमकां इंटरनेट केबल ऑपरेटर्सा विशीं बातमी सांगिल्ली आसा ती मुजरत 7 वरांचेर पळयात. तशेंच आतां आमी फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. काल राती सुमार 10:30 वरांचेर आयतारा राती एक धक्कोदायक घडणूक घडल्या. ती म्हणल्यार 2 चलयां दुचाकी वयल्यान वता आसतना दुसऱ्या दुचाकी वयल्यान एका अनवळखी मनशान तांकां हटकून तांकां हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें आनी उपरांत ही सगळी म्हायती जी आसा ती ते बायकीर आशिल्ल्या चलयेन पणजे पुलिसांक सविस्तर सांगिल्लें आसा आनी हे विशीं पुलिसांनी एका अनवळखी मनशा आड FIRूय नोंद केल्लो आसा. नेमकें प्रकरण कितें घडलें तें तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलें. तशेंच आनी एक घडणूक म्हणल्यार खोर्ले ओल्ड गोवा वाठारांत रेल्वे फ्लायओवर आसा थंय सद्या उजो लागिल्लो आसा आनी ताका लागून उजो लागिल्ल्यान कोयराक उजो लागिल्ल्यान तो उजो लायटीच्या खांब्या मेरेन पाविल्लो आसा आनी लायटीचो खांबो उजान जळून गेल्लो आसा. हाची बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. तशेंच ह्यो ज्यो आमच्यो सब एडिटर्स, एंकर्स तशे रिपोर्टरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशाच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही
गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांतले वन्यजीव अभ्यासक आनी मोग्यां खातीर आतां एक खोशयेची आनी तितलीच दुख्खाची गजाल. खोशयेची गजाल कितें ती पयलीं पळोवया. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची उदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड ऑटर आनी दुसरें स्मूथ कोटेड ऑटर. मात हालींच गोंयांत तिसरें दुर्मीळ जातीचें हूद